बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सगळीं आमी भोगतीन सकाळच्या वेळार ह्या देव मंदिरांत आयल्या. देवाक आर्गां आनी दिनवास दिवच्या मनान सगल्यो आमच्यो दास्त्यो हुस्के कोती विसरून जेजू सांगताक थोडो वेळ मागण्यांत सारुया. मागण्याचो विशय आमी असो घेतला. ताणें जायते जाणांक पेकोवणी दिली. हो विशय आमी नियाळीत जाल्यार जेजून आपल्या जिवितांत बरें शिंपडायत गेलो आनी पिडेवंतांक पेकोवणी दिली. जेजून कोणाची सोंतोर करूंक ना. तो सगल्यांक एका सारकी पळयतालो. आमचे मदीं जायतीं आमचीं भावां भयणां पिडेंत कश्टावतात. हे वेळार जेजून तांकां पेकोवणी दिवंक मागुया आनी आमकांय पिडेंतलीं निवारूंक जेजू लागीं मागुया. आमच्या जिविताच्यो थोड्यो घडयो जेजू सांगाताक सारूंक आमचीं काळजां मनां शांत करुया. स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी उंड्याच्या रुपाकाल हे पवित्र वेदीचेर हाजीर आसाय म्हूण भावार्थान आमी सतमानून घेवया. जेजू आमच्या दोळ्या मुखार आसा म्हूण मानून घेवन आमी भावार्थान आनी मोगान आनी मानान आमची मान बागोवन ताका आमी नमस्कार करुया. जेजूक आमची काळजां उक्ती करून आमी गीत गावया. प्रभू जेजू R30 पेज 192. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका महिमा तुका आर्गां वंदन निरंतरी तुका आमचें किर्तन उपकार आठवण करता आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बोडव्याचो हर तुका भोजन करता. आखे पृथ्वीर तुजी किर्ती गाजता. सगली रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्या चंद्रीम आनी तारा जमो उजवाड फाकोन परकोण करता तसो तूच सूर्या आमी परजळ तुजो.
प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू गोड गोड तुका बोसता ताळयो पेटून बिजली जगला उज्या बाणा चढून काळकी कुपा पावसा घसघसोतून प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू जायते पावटी आमी जेजू दोतोरांचो दोतोर म्हूण ओळखून घेवंक विसरतात. आमकां पिडेंतली बरी करूंक जेजूक पदवी आसा म्हूण आमी मानून घेनात. एके भाशेन आमी जेजूक अपमान करता आनी ताचेर विसर घालता. आमी फकत दोतोरांचेर पातयेवन रावता. हें जिवीत आमकां दिवंक वो तें व्हरूंक फकत बापाकूच अधिकार आसा म्हूण मानून घेवंक विसरले हांव. ह्या सगळ्या अस्कोतायांचो आनी चुकीचो उगडास करुया आनी जेजू लागीं बोगसणें मागुया. जेजू, हें जिवीत आमकां तुजें देणें. ह्या जिविताचेर तुका पुरो अधिकार आसा. पूण जायते पावटी तुका मानता तशें आमी जिवंक आनी वाडोवंक चुकल्या. आमकां बोगोस सायबा, काकलूत आमची कोर सुमया. काकलूत आमची कोर. जेजू, तुवें दिल्ल्या जिविताक हांवें रेस्पेत आनी मान दिवंक ना. विकाळीं वखदां घेवन, सिगरेटी टोबॅको ओडून, सोरो पिवन कुडीचे सांदे पिड्यार करून उडयल्यात. आमी चुकल्या सायबा, आमकां बोगोस माया. देव आपल्या उतरा वरवीं आमचे लागीं उलयता. देव आमचो आनी आपलो संबंद आमचे मदें वाडोवंक सोदता. पूण हो संबंद आमी वाडोवंक फाटीं सरल्या. आमी चुकल्या सायबा, काकलूत आमची कोर. काकलूत आमची कोर. आमचें कालतीपण ओळखून घेवन आनी आमकां बोगसणें दितली मनशां कोर म्हणून मागूंक आमी गीत गावया. I3 पेज 116. देवा सोल्लो हांव पयस गेला. देवा सोल्लो हांव पयस गेला. आतां तरी लागीं सरता. पातका वाटो जायत्यो चल्ला. आतां तरी परतून येता. जायती वर्सान पातकांत भोंवला. आतां तरी अडकून घेता. भाव भयणाचेर पातो केला. आतां तरी माफी मागता.
ल्हानवड पातक हांवें केला भोगोस म्हूण हांव आतां मागता पातक म्हजें भितर रिगला पातका दुखत आतां दवरता जेजूचें आसणें आमचे मदीं आसा भावार्थान हे वेळार मानून घेवया ताणें आमचें काळीज नितळ आनी निर्मळ केलां आमच्या जिवितांत ताणें आमचे खातीर जायतीं ओचुऱ्यां केल्यांत आनी सोबार पिडींतलीं आमकां बरीं केल्यांत हे खातीर देवाक दिनवास दिवया जेजू तूं आमचे थंय सदांच दयाळ आनी मोवाळ काळजाचो आमचे कोश्ट उखलून घेवन तूं आमकां पिडींतलीं बरीं करता अर्गां तुका जेजू जेजू आमी तुजे सोरशिल्लीं पयस गेल्यार पासून तूं आमकां कदींच विसरोनाय आनी तूं आमच्या सांगाता लागींच आसताय हे तुज्या उदार मोगा खातीर आमी तुका दिनवासतां दिनवास तुका जेजू दिनवास तुका जेजू जेजू तूं दाखवेल आनी आमी तुजे फांटे तूं सदांच आमकां चिटकून रावताय आनी आमकां सांबाळटाय म्हूण आमी तुका दिनवास दिता मोहिमा तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू देवान दिल्ल्या सगल्या बरेपणा खातीर ताका आमी दिनवास दिवंक गीत गावया E6 पेज 80 म्हज्या देवाक आर्गां म्हज्या देवाक आर्गां दितलो ताचें नांव सदांच वाखाणटलो म्हज्या देवाक आर्गां दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना तो बक्षिता सगळीं तुजी पातकां तो पिडेंतलो तुका बरो करता तो मनांतलो तुका सोडवून दिता तो कागलुतीन मोगान तुका भरता म्हज्या देवाक आर्गां दितलो ताचें नांव सदांच वाखाणटलो म्हज्या देवाक आर्गां दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना जितले मोळप संवसाराक वयर आसा तितलो तिरगोट ताचो मोग आमचे ताय जितली उदेन ओस्तूंक तेक पयस आसा
तितली पयस देव आमची पातकां फेकता म्हज्या देवाक अर्गां दितलो ताचें नांव सदांच वाखाणटलो म्हज्या देवाक अर्गां दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना मातेवाचें शिवर्तमान 24 वोळ 4 अशें आमकां सांगता. उंडेच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. आमकां संवसारांत एक बरें जिवीत जिवंक देवाच्या उतराची अदीक चड गरज आसा आनी हें देवाचें उतर आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. तर ह्या वेळार भावार्थान देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार जावया. सगळीं उबीं रावया. मार्कू परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान 23 वळी 7 ते 12. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दर्या लागीं कडसरून गेलो आनी ताचे फाटल्यान गालिलेच्या लोकांची कीट जाली. ते भायर जुदेवांतावन जेरुजालेमसून एदोमिया तावन जॉर्दनाचे पेलितोळी तावन आनी तीर आनी सिदोन हाचे भोंवतणच्या लोकांची वड उरपून तो करतालो तें आयकूंक ताची शीं आयली. तेन्ना लोकांची तांडी पळोवन ती आपणाक शिरगोटीत म्हूण ताणें आपणाक एक होडें तयार करूंक दवरूंक ताणें आपल्या शिसांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटकारां आसलीं तितलीं ताका हात लावूंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका पळयना फुडें ताचे मुखार पांये पडून हुयेली मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो कोरायन तांकां शिडकायतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करुया. मातयेव 20 वोळ 28 अशें आमकां म्हणटा, मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावूंक येवंक ना, बोगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्ताचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयलो. जेजून आपल्या उतरा वरवीं कोरन्या वरवीं आनी वागणुकेंतल्यान सगल्या मनशा कुळाक आपलो स्वभाव दाखोवन दिलो. सुर्गींचो बाप आमचो मोग करताय म्हणून जेजून आपल्या वावरा वरवीं आमकां दाखोवन दिलें.
जेजूचो स्वभाव मोगाळ, दयाळ आनी काकुळसार आसलो. ताची शिकवण आयकूंक आनी तो पिडेस्तांक बरो करता आनी देंवचार काडटा तें पळोवन सोरभोंवतणच्या नोगरांतलो हजारांनी लोक ताचेशी येतालो. ताच्या उतरां आनी कोरन्या परस ताच्या जिविताची चाल तांकां ताचेशी ओडून ओडटाली. मेळे आत्मे लेगून ताका पळोवन आनी ताचे चडशी सोरपोट पळोवन तूं देवाचो पूत म्हूण कुयेली मारताले. जेजू ओगेपणान आपलें काम करता. ताका मान आनी पदवी नाका. बापान दिल्लें तें काम व्हडे कुशेन करूंक इतल्याचेरूच ताचें देन मोन आसा. जेजूची वागणूक, ताची आज्ञा आमी आमच्या जिवितांत आपणावया. आमचोय स्वभाव मोगाळ, दयाळ आसल्यार लोक आमचेशी आपशींच वळोन येतलीं. जेजू भाशेन आमच्यांनी कितेंय बरें करूंक मनशा कुळाक करूं येता. मान आनी पदवी जोडपाची ताळणी पयस करूंक वावरुया. आमकां दिल्लें काम बऱ्या मनान करीत जाल्यार आमी बापाक मानता तसलीं जावंक पावतलीं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो आनी देवाचो संबंद वाडटलो जाल्यार आमी ओगेपणी देवाक मागणें करूंक फावो. हे वेळार आमचें देन मोन देवाचेरूच दवरुया. आमचे मुखार उंड्याच्या रुपाकाल जेजू आसा. कालतीपणान ताका आमी उलो मारूया आनी ताची काकलूत मागुया. जेजू आमचे लागीं हे वेळार उलयता म्हूण मानून घेवन आमी गीत गावया. सोमी म्हजो गवळी. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी,
म्हाका उणेना समी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना समी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पांचवो तरो मेळटा थंय समी म्हाका विसव दिता प्रशांनी तळ उदका थंय समी म्हाका पोवन व्हरता समी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना 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 जेजू आमकां अशें म्हणटा म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो ह्या जेजूच्या उतरांचेर खोल विस्वास दवरून आतां आमचे काळजाचे हुस्के कोंती आनी आवडे ताका उक्ते करुया आनी आमची मागणी बापाक उबारुया दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो जेजू आमची काकलूत कर आनी आमची काळजां तुजे शांतीन भर पिडेंत आमी कश्टावता तेन्ना जेजून आमचेर हात लावन आमकां पेकोवणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया जबाब जेजू आमची काकलूत कर आनी आमची काळजां तुजे शांतीन भर आमच्या जिवितांत उप्रासलोले जायते प्रस्न आटे विटे आनी अडचण्यो आमचें जिवीत चड आनी बारादीक करतात असल्या वेळार आमची नदर जेजूचेर घालून आनी ताच्याच कृपेन सगळ्या आडकोळींचेर आमी जैत व्हरूंक बापाचो आदार मागुया जबाब जेजू आमची काकलूत कर आनी आमची काळजां तुजे शांतीन भर दुख पिडा संकोश्ट भोगतल्यां सोबें जेजूचे दयाळ नदरेन आमी पळोवंक आनी तांकां इलाज आनी बुजवण दितलीं बरीं मनशां जावंक बापा लागीं मागुया जबाब
जेजू आमची काकलूत कोर आनी आमची काळजां तुजे शांतीन भर. जेजू दोतोरांचो दोतोर, दर एक पिढींतली आमकां निवारूंक फकत जेजू लागीं घडटा म्हूण आमी बाबार्थान मानून घेवंक आमचीं काळजां आनी मनां उगडापी कोर म्हूण बापाक लागीं मागुया. जबाब: जेजू आमची काकलूत कोर आनी आमचीं काळजां तुजे शांतीन भर. आतां आमी आमचें खाजगी मागणें जेजू फुड्यान दवरुया. जबाब: जेजू आमची काकलूत कोर आनी आमचीं काळजां तुजे शांतीन भर. देवानूच आमकां अपुरबायेन आपल्या सारक्याची रोचल्यांत आनी तोच आमकां आपले वेंगेंत आसरो दिता. आपल्या पुता वरवीं आमकां पिढींतलीं बोरीं करता आनी आमकां सोडवण दिता. तर देवाक दिनवासूंक आमचे बापा हें जेजून शिकयलेलें मागणें आमी बाबार्थान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.